गोरखनाथ महाराज की जय. हरे श्रीनिवास. विष्णु सहस्रनामांतू एक श्लोक येता. यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे. खंची परमात्माले नामस्मरण आमी करता ती. नामस्मरण म्हणा कसलं भजन. तसले परमात्माला आमी भजन केले म्हणून जाल्यार जन्म जन्मांतरांतू आमी केलेलं कसलं पाप आसा तांतू तोकून आमी बंधमुक्त जाता ती म्हणून विष्णु सहस्रनामांतू येवची तसले एक प्रार्थना श्लोक. हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार भजनेक कसल प्रामुख्यता आस आमगेले सनातन धर्मांतू. विंगड विंगड रितीरी विंगड विंगड मताचे विंगड विंगड देव आराधन करची तसले सक्कड भजक लोक भजन करतात. तांगेले सिद्धांताक समजावन तांणी नमगलेले गुरून खंयचे सिद्धांत अनुसरण केलेलं आसा ते सिद्धांताक समजावन भजनेक एक शिस्तू आस. आजी यूथ ऑफ GSB सगळे जगत्यांतू आमगेले समाजाचे एक व्हड संस्था जावन म्हळ्यार आमगेले समाजांतू जावची तसले सांस्कृतिक तशीची कले साहित्या विचारांतू तशीची आध्यात्मिक विचारांतू जावची तसले तशीच आमगेले मठांतू कशी पूज जाता हाजी प्रती एक विचारांतू जना पावोवचे तसले अत्यंत श्रेष्ठ काम करतस यूथ ऑफ GSB. तसले यूथ ऑफ GSB आज एक नवे कार्यक्रम प्रारंभ करतस. हे वर्स GSB भजन सम्राट हे एक स्पर्धवे म्हूण म्हळ्यार एक दृश्टीर मात्र स्पर्धा. स्पर्ध न्हय वे अनेक दृश्टीर स्पर्ध न्हय. कशी हे दोन्ही स्पर्ध वय स्पर्ध न्हय म्हणल्यार प्रश्न येता. मस्त जना दिसू पुरो मस्त जनान सांगिलेस आमी भजन स्पर्धे खातीर म्हणा ती देवाल खातीर म्हणचे म्हूण. खंडीत स्पर्धे वेळारय देवाल खातीरच म्हणचे वेदिकेर बसून. एक 20 निमिश आमकां एक वेदिकेरी देवाल नामस्मरण करूं येता म्हण जाल्यार आमकां स्पर्धेंतू प्रायज जावं की नाका म्हळ्यार शिसोण म्हूण येत न्हय. प्रायजां मुख्य न्हय आमकां देवाल नामस्मरण 20 निमिश करका आनी आमी कसल नामस्मरण करता ती आमगेले भजनेतू आमी कसले शिस्तू पालन करता ती ते आयकूच तसले सक्कड भजक वृंदांक आमी पावोन तांकां आमी म्हणची भजनेतू कसलेय तांकां एक लाभ जाले म्हण जाल्यार त्या परमात्माक आमी दिल्लेले एक व्हड एक उडगीर न्हय. परमात्माक संतोष दिवका म्हण जाल्यार भजने मुखांतर आमी मुख्य न्हय. नारद तुम्बूर किंपुरुष किन्नर पूरा परमात्माल चरणारी प्रतिनित्य बैसून प्रति क्षण परमात्माल नामस्मरण करता ती तसल ते अद्भुत जलले आध्यात्मिक भजन करची तसल तांगेले मुखारी आमगेले भजन कसले म्हळ्यार प्रश्न येता आमकां. म्हणटना तेन्ना आमी कसल करची म्हूण म्हळ्यार आमी भजन म्हणचे वेदिकेर जावो स्पर्धेंत जावो एकय खंयचेय जाग्यार जावो एकय आमगेले घरकडचे देवाल कुडा जावो आमी भजन म्हणटना कोण आयकता पळय बैसून तांकां आनंद मेळ्ळार तेवय एक व्हड परमात्माले आनंदच. इताक म्हळ्यार परमात्मो तागेले भक्तान आयकलें तसले भजन त्या भक्ताक कसो आनंद मेळटा पळय त्या आनंदांतू परमात्मो ताका आनंद सोदीत काय. ताजे खातीर परमात्मो सांगता कसो म्हूण म्हळ्यार नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि वा यत्र मद्भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा म्हणून नारदा सांगता. वैकुंठ आसा नांव योगींक गेले मना भितरी आसा ना खंय परमात्मा सांगता. तशी जाल्यार खंय भजन कोण म्हणटा पळय त्या स्पर्ध जावो सप्त जावो यक्क जावो एकय घरलागी जावो म्हणटा पळय ते जाग्यारी आपण आस म्हणून. म्हळ्यार आमी आज करचे तसले भजन सम्राट एक स्पर्धा एक दृश्टीर वय
अनेक दृष्टीर नाही. अनेक दृष्टीरी भजनेचे एक शिस्तू भजन कशी म्हणका म्हणले जनाक एक चंद्री तिरेक पावो का म्हणून सक्कड भजना मंडळीचे सहकार घेता असं आम्ही तुमकां कॉम्पिटिशन कोर न्हू तुमगेले मदें फर्स्ट कोण सेकंड कोण म्हणून डिसायड करचे उद्देश आमकां नाची. प्रामाणीक जावन सांगचे जाल्यार तुमगेले सहकार घेवन भजन आमी कशें करता आमगेले समाजांत भजनेक कितली व्हड एक स्थान आसा म्हणले तुमगेले सक्कडाले सहकार आमी तिनं सक्कड आमगेले GSB समाजाचे भजन आयकुचे जनाक पावोवचे. तशीच GSB समाजाचे म्हूण न्हय भजन म्हणटा सक्कडाय आयकू पुरो ती सक्कडाकय स्वातंत्र्य आसा तेव्हाय आमी पावले म्हण जाल्यार आमी कितले कडेन पावना ती परमात्माक आनंद जाता नवे. तशें जाल्यार भजन सम्राट म्हळ्यार कोण सम आमी आलोचन केलें म्हण जाल्यार कोणय भजन सम्राट जावचें साध्य ना. भजन सम्राट कोण म्हूण म्हळ्यार 28 युग एक भक्ताले भक्ती खातीर पंढरापुरा राबला नवे. नाद ब्रह्म विठ्ठलू भजन सम्राट तितले वेळ न्हय तागेलेच अनेक अवतार तोच कोण सगळे जीवात्माल भितरी जगत्यार कितली जीवात्मा सती प्राणी की पक्षी की मृग की मनुष्य की हे पुरा जीवात्माल भितरी वारी भरत पळय परमात्मो त्या जीव पुरा देह पुरा कोळल जावन काण घेता. पुरा देहांत कोळल शे ताजे भितर वारे भोरन वारे भरचे म्हळ्यार कशें जालें उच्छ्वास निश्वास कोरोन त्या जिवात्माल भायर येवचे तसले कसले एक आध्यात्मिक की तांणी सांगचे तसलें भजन की हें पुरा जिवंत जावन आसचें म्हण करता नवे. जगत्याचे अत्यंत श्रेष्ठ कृष्ण वंदे जगद्गुरूम तो भजन सम्राट. तशें जाल्यार आमी कोण आमी केवल परमात्माल नामस्मरण करून अन्येकल्याक आनंद दिवच्याक जनाकय आनंद दिवका तन्मूलक परमात्मानय संप्रीत जावका परमात्माला अनुग्रह जावका गुरू गेले आमकां अनुग्रह जावका म्हणून आमी करची तसले केवल आमी परमात्माले भजक भक्त आनी साध्य जाल्यार दास. इथं म्हणा दास जावचे मस्त कश्ट आसा भजक सक्कडानय जावेत दास जावचे तितले सुलभ ना. तशी हे संदर्भारी आजी हांव आमगेले भजनेचे मस्त वरस चुकून म्हळ्यार मस्त शतमाना चुकून भजन प्रारंभ जाल्यार सादारण एक 50 वर्स चुकून हेकाडे आमगेले समाजांत भजन चंद जावका म्हणून कोण 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 भजनेन सक्कडांक एक ज्ञान दिलेलें आसा. मुंबईचे आमगेले रामचंद्र मल्य मामू मंगळूरचे आमगेले विठ्ठपी मामू विठ्ठल नायक मामू तशीच पुत्तूरचे देवदास नायक मामू इतले वे न्हय आनीकय आसात. कोच्चीचे वेंकटेश नायक मामू आनी उडपाचे राघवेंद्र भट मामू अशी राघवेंद्र भट मामू आनी राधाकृष्ण बाळ मामू आनी शांताराम बाळ मामू अशी सांगता गेल्यार मस्त हॉड लिस्ट मस्त आसा. विसरून वतले म्हाका सांगतना क्षम करा. इता म्हळ्यार ते पुरा अत्यंत श्रेष्ठ परमात्माला भक्त जावन तांणी भजन आमकां भजने वाटेर वचारे म्हूण शिकयलें आसा पळय त्या तितले व्हड भक्तांक गेले चरणारी सप्रेम आनी साश्टांग अत्यंत निश्ठेरी प्रणाम करता आनी तांगेले उडगास काण घेवन हे कार्यक्रम आमगेले स्वाम्याले तशीच परमात्माले कृपेन चंदायर जावो म्हूण परमात्मा लागीं स्वाम्या लागीं हांव मागता. आनी आमगेले प्रथम आतां खंयची एक भजना मंडळी आसा तांगेले भजन प्रारंभ करुया. सक्कडांकय बरें जावो हांगा येवचे तसले प्रति एक भजना मंडळीच्या वैरी परमात्माले गुरूंगेले कृपा आसो म्हणून हांव मागून घेता. हरे श्रीनिवासा भजन सम्राटाचे प्रथम मंडळी आज तुमगेल मुखारी भजन प्रस्तुत करता आसा ती श्री सरस्वती भजना मंडळी मंगळूर. हंगशील सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही सरस्वती भजना मंडळी आमगे हांगा हार्मोनिसाती कार्तिक भट्टू तबलाक वरुण कामत पकवाजाक प्रणव भक्ता गायनाव सिद्धार्थ हेगडे
हांव श्रीधर भंडारे. हांव सोमप्रसाद. हांव के धनुष कामत. जय जय राम कृष्ण हरी. 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 राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरि. जय जय राम कृष्ण हरि. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. 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 ಆಪಾದ ಮೌಳಿ ಎನ್ನೊಳ್ಳಗ ಬಹಳ. ಆಪಾದ ಮೌಳಿ ಎನ್ನೊಳ್ಳಗ ಬಹಳ. ಆಪಾದ ಮೌಳಿ ಎನ್ನೊಳ್ಳಗ ಬಹಳ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಜಯ ಉದಯ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಜಯ ಉದಯ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ಜಗದಗಹರನೆಂದು ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು. ಜಗದಗಹರನೆಂದು ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು. ಜಗದಗಹರನೆಂದು ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು. ತ್ರಿಗುಣಾತೀರ್ಥನೆ ರಾಮನೆ ಗುಣಧಾಮನೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತೀರ್ಥನೆ ರಾಮನೆ ಗುಣಧಾಮನೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಇಂದನ ಕಲುಷ ವಾರಿಸೋ ಭವತಾರಿಸೋ. ಇಂದನ ಕಲುಷ ವಾರಿಸೋ ಭವತಾರಿಸೋ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಯ ಶಮನ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಯ ಶಮನ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ. ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ
ಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಭೂತವ ಪಿಡಿದು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಕೊಂಡಾಡು ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಂಡ ಮಂತ್ರ ಇಂದು ಭೂತವ ಪಿಡಿದು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಕೊಂಡಾಡು ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಂಡ ಮಂತ್ರ ಗಂಡುಗಳಿ ಕದನವು ದಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಗಂಡುಗಳಿ ಕದನವು ದಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಪುಂಡಲೀಕಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಪುಂಡಲೀಕಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಹಾದುರಿತ ಕೋಟಿಯ ತೊರೆದು ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡುವ ದುರಿತ ಕೋಟಿಯ ತೊರೆದು ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡುವ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ 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 ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ವಿಠೋಬನಿರುವುದು ನದಿ ತೀರ ವಿಠೋಬನಿರುವುದು ನದಿ ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿಯ ಭಜನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ವಿಠೋಬನಿರುವುದು ನದಿ ತೀರ ವಿಠೋಬನಿರುವುದು ನದಿ ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿಯ ಭಜನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿಯ ಭಜನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ
भवात् विदाटितव तम्बूरि दिदव भवात् विदाटितव तम्बूरि दिदव भवात् विदाटितव जय कट्टिदव जय कट्टिदव कळहृदय मेटिदव जय कट्टिदव कळहृदय मेटिदव गायन पाडिदव हरिमूर्ति ನೋಡಿದವ गायन ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ 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 ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ಭವಾತ್ ವಿದಾಟಿದವ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय 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 जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 तुमगेलं भजन तुम्ही भक्तीर म्हणलेलं असे आता आमगेले गिरीश नागेश प्रभू हांणी तुमगेल्या भजना ಬಗ್ಗೆ तांगेलो अभिप्राय कसो सांगता पळयावे नायक मामान सांगलावरी भक्तीरी चंदकोन म्हणला बट पळयतना ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ऊण जल्लागी म्हण दिसता सर मेगेल मनाक हांव चुकेश चाकेपुरो कॉम्पिटिशन म्हणटना मस्त तयार करून आयला रे चांग जाता जड्जांक काम दिवका तुमी सांग रोपेत भजनेंतू एक व्हड साधन केलेलें प्राय सांज जाल्यार मस्त व्हड साधन केलां आमगेले कुंदान मस्त साधन केलां भजन मात्र नाही देव म्हणा कसले देवाल बग्गे मस्त एक अध्ययन करचें देवाल महिम कसं म्हणून पळोवचें तितले वेळ नाही समाज सेवेंत देवा पळोवचें तशीची तांणी गायचे कोडकिताय केलेलो आसा
गोरक्षणे खातीर तसले आमगेले गंगोळी तुकून आयले तसले मुकुंदाले अभिप्राय निमगुया. धन्यवाद नायक माम. आयचे एक भजना मंडळीचे सरस्वती भजना मंडळीचे एक परफॉर्मन्स की एक तांगेले कशी जाला म्हूण सांगून सांगता जाला रे हांगा मेन नायक माम केन्नाय म्हणटा भजन एक मुख्य साहित्य म्हणून साहित्य कशी आयकूं का म्हणून क्लॅरिटी बगी खंडीत इतलं सान प्रयारी तुमगेले इतलं लायक टीम अशें एक श्लाघनीयाची ताजे वट्टोची कसं म्हणून सांगला रे हें एक प्लॅटफॉर्म तुमकां आनीक शिकच्याक आनीक पॉलिश जेवच्याक तशें एक नायक मामान केन्नाय सांगचे वरी एक साहित्य आतां तांतूची तप्पू नोडदे बंदया नरसिंह मंत्र वंदे हे नायक मामाले कॉम्पोजिशन नायक मामान सांगिलें तेदना ते भजन नायक मामा जरा सांगतानाची ताका ताजे मेन कसं म्हणून सांगला साहित्य कशी म्हणून एक अर्थ कोर न्हू ताजे बघ आनीक एक स्टडी कोर न्हू सांगला रे तुमगेले भजन आनीके चंद जत्ताले खंडीत लायक जाला टीम बाहेर लायक आसा आनी मस्त यंगस्टर्स असले चेडवांक अशें भजन सांगतना पळयल्यार रिची खुशी जाता. ताजे वट्टूची एक साहित्या ಬಗ್ಗೆ एक स्टडी आनी एक सिंक्रोनायझेशना ಬಗ್ಗೆ आनीकेची चिकेची एक वत दिवन हें एक भजन तुमी आनीके भक्तीन खंडीत सांगला आनीके तुमी हाजे ಬಗ್ಗೆ वर्कआउट करीत हाजे ಬಗ್ಗೆ अभ्यास करून आनीके चंद रितीरी हें तुमगेले कसो एक टीम आसा आनीके नेक्स्ट लेवलार व्हरयता म्हूण सांगून म्हगेले एक अभिप्राय. धन्यवाद मुकुंदा. चंद जेला तुम्ही म्हणलें भजन मुकुंदानं एक दोन विचार सांगले आनी आमगेले गिरीश नागेश प्रभूनय सांगले दोन विचार. एक कसं म्हळ्यार भजन प्रारंभ करतना फस्ट श्रुती आमगेले काना भितर भरून घेवंक आमी हांव इता सांगतास म्हळ्यार फस्ट तुमी जय जय रामकृष्ण हरी म्हणटाना थंय हार्मोनियमार दिल्लेले पिच्च आनी तुमी म्हणलेले पिच्च चेंज जाले तेन्ना कसली समस्या जाता म्हळ्यार हार्मोनियमाक तुमी खंयची पिच्चार म्हणचे म्हूण डिसायड जाल्लेले आसा त्या पिच्चारी तबलो ट्यून जावन आसता. तुमी विंगड पिच्चार म्हणले कुडले खंयच्यान हार्मोनियमा श्रुती थंयच्यान तबला श्रुती दोनी मॅच जायना. त्या एक जागृत करता मा तुमी सकडान जायत न्हय खंडीत करूं येता इता म्हळ्यार तुमकां प्रायस सकडा पशी तुमी हें प्रायरी आमगेल भजनां आमी म्हणका म्हळ्यार मोगार आयिल्लेस पळय ते मस्त होड विचारू इता म्हळ्यार आत्ताचे युव लोकांक तांकां असल्यान तो आसक्ती आसचे मस्त उणें तसल कडेन तुमी आयिल्ल्याक असल पुरो आमी म्हणका भजन म्हूण आयिल्लेस न्हय हाजी तुमी कितली म्हणलां त्या प्रश्न नेक्स्ट पळोवया जाल्यार तुमगेले ते उमेदी मुखार तुमकां मस्त मुखार तांडून व्हरता. आमी तुमगेले इतलें म्हणलेलें ना तुमगेले प्रायरी आमी तुमगेले इतली भजन छंद कोण म्हणी तेजे मदीं तुमी आतां म्हणलेले छंद आसा एक दोनीचे फस्ट प्रसन्न वेंकटदासाले म्हणलेले खंयचे तप्पू नोडदे बंदेया प्रसन्न वेंकटदास म्हळ्यार बागलकोटेचो त्या भजनेतू फस्ट चरणा तूं आपाद कसं म्हणलें चरणा तूं आपाद मौळी ಎನ್ನೊಳು ಅಘಬಹಳ ಆಪಾದ म्हळ्यार पायू मेगेल पायी आतोकून मौळी म्हळ्यार मस्तक सगळे देह हातू पायी आतोकून मस्तक ताई मेगेल तूं चुकी पाप भोरन गेला देवा जल्लारी तूं येवन रक्षण केला म्हाका चुकी पळयना ती लायला रे देवा तूं हें साहित्य आमी सम म्हणटना कसं जाता म्हळ्यार आमकां तें पद कशी प्रेजेंट करता म्हूण कळटा साहित्य अर्थ जाताना देवाला मागची कसं म्हळ्यार देवा चुकी पळोवन आयिल्लो न्हय देवा तूं म्हणटना आतां तूं चुकी पळोवन आयिल्लो न्हय म्हूण म्हणू खंय तूं चुकी पळोवन आयिल्लो न्हय रे परमात्मा म्हणून व्यत्यास आसता न्हय त्या व्यत्यास आमकां कळटा जाल्यार आमकां साहित्य अर्थ जाल्यार संगीतय आपापी समजत वता एक आनी नरसिंह मंत्र वंदे वंदे म्हळ्यार आयकत आशिल्लें वंदे एकची म्हूण कितली ताय म्हळ्यार शिवाल भितर नरसिंह मंत्र आसता ताजे खातीर दास सांगता ती रुद्रांतर्गत नरसिंहा म्हूण तशी हें पुरा भजन तुमी छंद म्हणा तंबुरी मीठी दवा भवाब्दी दाटी दवा तंबुरी म्हणा देह तंबुरीक चारी
हे असं कसलं वायर तंती चारही तंती असं चारही तंती कसल रेप्रेझेंट करता म्हणून म्हळ्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष हे चारही संपूर्ण समजावन आमी चल्ली म्हणून जाल्यार भवाब्दी दाटी देवा धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हळ्यार हे देहान सम चल्ली म्हणून जाल्यार मोक्ष मेळटा म्हळ्यार अर्थ हें पुरा साहित्य येताना आमी ताका पूरक जाल्यार रितीर म्हणल्यार आनी चेंज जायनी म्हणून सांगा न्ही चंद जाला तुम्ही भक्तीर म्हणा मोगान म्हणा चंद कोण म्हणा आनी काही सोडून जे सोणात नवे तुमकां कसलेय सहाय जावका जाल्यार म्हाका फोन करूं येता म्हगेलो नंबर आसता कसलेय साहित्याचे एक तुमकां कसलेय डावट आसल्यार एक हें पदा भाव कसलेय जाय म्हणून जाल्यार म्हाका कळलेलं सांगता म्हाका सकट गोतास म्हणून हांव सांगची न्हय म्हाका कळलेलं सांगता तुमी खंडीतय तुमी यंगस्टर्सान केन्नाय म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं येता देव बरें करो तुमगेले मंडळीक भजन मात्र राबोवचें न्हय जे म्हाका एक तुमी एक वागदान करता करता नवे राबयनात नवे आस देव बरें करो. नमस्कार आम्ही सरस्वती भजना मंडळी तकोन आयिल्ले आसा ती आम्ही युट्यूबार एक आमगेले भजन सम्राटाचे एक व्हिडिओ पळोवन एक नाव दिलेलें आसा आमी पुरा एक विंगडिंगड जागेर तकोन येवन एक भजन केलेलें आसा आमकां बारी खूश जाल्ले बारी एक प्लॅटफॉर्मांनी दिवन एक बारी आमकां हें केलेलें आसा नायक मामाले एक मुखार एक सांगून नायक मामान आमकां मस्त टिप्सांनी पुरो दिला मुखारसून कशें करता म्हणून हेल्प करता म्हणून सांगला ते एक बारी खूश जाल्ले आमकां धन्यवाद. हांगा आजी प्रथम दिसू प्रथम एपिसोड भजन सम्राटाचे श्री सरस्वती भजना मंडळी मंगळूर हांणी चलोवन दिला. वापस तुमगेले सकडाल मुखारी अनेक एपिसोडा वटू हांव फाय येता ते दळताय तुमी देवाले परमात्माले हरिगुरुले स्मरण करता रब्बाती फाय वापस मेळया. नमस्कार.